मडगावच्या भाजपा दक्षिण जिल्हो कार्यालयांत दोळ्यांची तपासणी करपी मुफत शिबीर जालें। शिबिराक विजन हॉस्पिटलाचो पालव मेळ्ळो। विनय तेंडुलकर आणि मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन शिबिराचे उक्तावण केले। पळयात। सामाजिक न्याय सप्ताह म्हणजे सोशल जस्टिस वीक हो सुरू आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या 44व्या स्थापना दिवस जो आम्ही मनयतात त्या 44व्या स्थापना दिवसाच्या निमतान 6 एप्रिल पासून 14 एप्रिल पर्यंत हो सामाजिक न्याय सप्ताह समोर भारतभर आम्ही मनयतो। केंद्रात सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे विंगड जे आसा सेल्स त्याबरोबर मोर्चास आसात त्या सगळ्या मोर्चात एक वटेन सगळ्या कामाक लागिल्ले आसात। कित्याक कामाक लागल्या तर समाजातले सगळे स्तरापर्यंत पावप आणि मागीर तो एससी समाजाचो आसूं, एसटी समाजाचो आसूं, मायनॉरिटीचो आसूं किंवा तो फार्मर आसूं, तो कोणी आसूं। आणि त्या खातीर 6 एप्रिल त्या दिसा स्थापना दिवस जालो। सगळ्यांनी आपापल्या घराचेर आपापल्या जाग्यार झेंडे चडयले, भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो सगळ्यांनी लायलो आणि सगळ्यांनी कार्यक्रम केलो। 6 तारखेक चालू जालो, 13 तारखेक आंबेडकर जयंती साजरी करून समाप्त जालो। तातूंत भितर वेगवेगळे कार्यक्रम आमी केले। आमी केले वृंदावनाचे कार्यक्रम केले, कपाळाचेर आमचो सिंबॉल आसा ताचें पेंटिंग हॉल्साचेर करपाचे आनी अख्खी बात मोदी सरकार अशें पेंटिंग करपाचे कार्यक्रम केले। आमी एससी कम्युनिटी भितर बसून तांच्या घरा भितर बसून तांच्या गव्हर्मेंटाच्यो एससी खातीर स्कीम समजावपाचो प्रयत्न केलो। तांचे बरोबर सहभोजन घेतले, कार्यकर्त्यांकडे असे वेगवेगळे कार्यक्रम केले। आज आमी हांगा महात्मा ज्योतिबा फुले तांची जयंती मनोवपाक आसा। महात्मा ज्योतिबा फुले एक बरो समाज सुदारक, समाजाचो सेवक। ताची घरकान्न सावित्रीबाई फुले जेणे पहिली क्रांती घडयली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेंकार, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी।